स्वदेशी म्हणजे आम्ही भायले वस्तू घेवप न्ही, चायना बिना वापरप ना, आम्ही स्वदेशी आमच्या देशांत जाता त्यो वस्तू आमी विकपाक जाय, ते जेणे करून त्यो आमच्या इंडियेच्या लोकांक त्याचा फायदो जाता. नाल्यार आमी भायले घेतले त्यांचे पयशे भायर वयता. सो आमच्या लोकांचो तुम्ही सुद्दां कोण तरी भायली वस्तू दवरपाय न्ही, तुम्ही सांगता आमच्या इंडियेची वस्तू जाय. अशें केल्यार आमच्या लोकांक सुद्दां ताचो फायदो जातलो. शाबू म्हूण बाकीचे सगळे जे गरीब लोकांक मिडल क्लासी लोकांक लागता ते सगळे वस्तू सवाय केल्या आज पासून. आणि आज फार्मासीचे सुद्दां थोडे रेट सुद्दां खूब कमी आहा. सो त्या खातीर आमी एक अवेरनेस करता की लोकांक की कळपा जाय की गरिबां खातीर हें स्वस्त जालां आनी आमच्या मोदीजी प्रायम मिनिस्टरान हें केल्ले कडेन आसा. सो तुमी कितें करपा जाय आनी एक की आमी बी इंडियन म्हणटून आमी इंडियन वस्तू वापरपाक जाय. आमी चायनीज वस्तू बी वापरपाची बंदी हाडुया कित्याक आमच्या लोकांक त्याचा फायदो जावपाक जाय आनी आमच्या इंडियेचो रेव्हेन्यू आमच्या इंडियेकूच उरपाक जाय. ह्या खातीर आमी काम करुया. देव बरें करूं. थँक्यू. तुमकां खबर आसतलें की आमच्या देशान पयलीं वेरियस टॅक्स लागताले. प्रत्येक म्हणजे बॉम्बेचो माल जर गोंयांत येयलो तर बॉम्बेचो टॅक्स भरचो पडटालो. गोंयांत ताच्या खातीर GST स्थापन जालेली आनी ह्या GSTन खुबशे रेट अशे थोडे गरिबांक खातीर त्रास जाताले. पूण आयज म्हाका खूब अभिनंदन करता आमच्या प्रायम मिनिस्टर मोदीजीचे की आयज पासून ते सामान्य लोकांक जे वस्तू लागता त्यो आयज तेणी कमी रेट केल्ले कडेन GSTचो कमी रेट केल्ले कडेन जो 40% GST आसलेली खंय 18% आसलेली ती 5% हाडल्या. 5% ते 0% हाडले कडेन अशे खुबश्यो वस्तू तेणी सवाय केल्ले कशें आमच्या लोकांक लागपी बटर घी मागीर दूध म्हूण रोटी हे सुद्दां रेट कमी जाल्ले कडेन आसा. तशेंच ड्राय फ्रुट्स कमी जाल्ले कडेन आहा. तशेंच आमचे शुगर प्रोडक्ट कमी जाल्ले कडेन आसा. व्हेकल टॅक्स कमी जाल्ले कडेन आसा. आनी फार्मरांचे जे कितें वस्तू आसता त्यो ट्रॅक्टर म्हूण त्या मशिनरी सुद्दां रेट कमी जाल्ले कडेन आसा. सो ओवरऑल पयलें आसा मेडिकल गरिबांक हे वखदां म्हारग पडटाली ती खुबशे तेजे टॅक्स वाडलेलो आसलेलो GST तो सुद्दां आयज खंय तरी 0 केला, खंय तरी 5% केल्ले कडेन आसा. सो हे देशभर आमच्या आयज भारतीय जनता पार्टी हे मोदीजीचे एक स्वप्न आसलें की गरिबांक आपूण खंय तरी दिवाळीची भेट दितलो म्हणून ती आयज तेणी ती आमकां दिवाळीचे पयलीं नवरात्री आयज नवरात्री सुरू जाता आनी नवरात्रीक तेणी भेट दिल्ली कडेन आसा. आनी हो संपूर्ण देशभर भारतभर हेजो फायदो जातलो, गरिबांक हेजो फायदो जातलो. ह्या खातीर परत एकदां आमचे प्रायम मिनिस्टर मोदीजी आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की लोकां खातीर हें तेणी करून दाखयल्ले कडेन.